आज एक आमच्या काणकोण ब्लॉकान एक बरो इनिशिएटिव्ह घेतला। काल हांवें आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षाकूय कळयलें की अशें अशें काणकोणाक एक इनिशिएटिव्ह घेतला, म्हणजे बरी गजाल आसा। जे ब्लॉकान जर अशी इनिशिएटिव्ह घेतला जाल्यार एनजीओज म्हणटा ते निस्वार्थीपणान रात दीस एक करून काम करतात। म्हणजे ते कशें आसता, एनजीओ म्हणटा ते केन्नाच आपल्याक कितें फायदो जातले किंवा आमकां मतां मेळटली म्हणून ते एनजीओ काम करनात। एनजीओज देश बरो उरचो, गांव बरो उरचो, वाडो बरो उरचो, त्या भायर विभिन्न क्षेत्रांत एनजीओज काम करतात। त्या भायर स्पोर्ट्साच्या मळान आसूं, सोशल वर्कान आसूं, क्लिनिंग, त्या भायर एनजीओज आसूं, वेगवेगळ्या वाठारांनी काम करतात, वेगवेगळ्या फिल्डान। आनी काणकोणा सारक्या गांवांत म्हणजे निसर्ग राखला आनी हांगा जे आमचे वांगडी आसात ते गोंयकार एक एनजीओ। तशेंच काणकोणांत खुबशे भायल्यान विदेशांतल्यान येवन पर्यटक म्हाका दिसता 6 म्हयने सुद्दां रावतात हांगा। ते कितें तरी आपलं एक कॉन्ट्रिब्युशन करूंक सोदतात। तशें तांच्यांनी एक एनजीओ घालता म्हणजे फ्रेंड्स ऑफ काणकोण। सो हातून एक बरेच गजाल जाली की जे फ्रेंड्स ऑफ एनजीओ काणकोण आनी हे आसा आमचे गोंयकार एनजीओ हांच्यांनी जो इनिशिएटिव्ह घेतलो की आपलो गांव आपलो वाडो सुंदर दवरप, नितळ दवरप, हें म्हाका दिसता। आनी अशें आनी खंयच्याच दुसऱ्या मतदारसंघान किंवा दुसऱ्या एरियांनी म्हाका दिसना 24/7 जाता आसतलें।